रेस्टोरेंट बंद रहता है। लड़के लोगों ने फ़ोन किया, मैं इधर ही नज़दीक था। एग्जॉस्ट के अंदर थोड़ा सा हुआ था, तो जो एक्सटिंग्विशर मारा था ना उसका धुआं बहुत हो गया, आग तो एग्जॉस्ट के अंदर ही था और बाहर नहीं। अभी तक 4 एक्सटिंग्विशर यूज़ किया ऐसा? हाँ 4 एक्सटिंग्विशर यूज़ किया, तो ज़्यादा हो गया, पूरा धुआं भर गया उधर अंदर। वो एग्जॉस्ट चालू था ना, इसके लिए सब एग्जॉस्ट से बाहर जाने लगा। तो लॉस क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, एग्जॉस्ट का जो ये मोटर है वही है बस। और फायर ब्रिगेड भी ऑन टाइम आया? हाँ नामदेव म्हणून त्याने कॉल केला, 18 सारखे कॉल आयला की हांगासर इथून किनारा इथून बॉलशे हेजे कडेन स्मोक येता म्हणून. सो इमिजिएटली आमची गाडी हांगासर पावल्या. पूण त्या आमी येवच्या पयलीं तेंच्यांनी मरे फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर यूज केला. 4 कितें फायर एक्सटिंग्विशर मारले तेंच्यांनी, म्हणजे फक्त धुंवळ जाला तो आनी सगळे आख्खे भितर सगळे पळय ते अशें हें कशें काळे काळे जाल्ले आसा. कितें जालें? शॉर्ट सर्किट जालें? कितें जालें? शॉर्ट सर्किट जाला कशें दिसता. पयल्यार तितून जे जवळा पळय पार्ट पळय तेजो आसा तो एक्झॉस्टाचो इलेक्ट्रिकलाचे एका वायरी बी सगळ्यो जवळ्या. आसतले पूण आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पळोवन सारकें कितें पळय तें हें करूंक लायलें. कसले हेका उजो लागलो तो? एक्झॉस्ट म्हणजे जे पळय भितर स्मोक बी आसता पळय तो सगळो स्मोक तो भायर उडयता. त्या चॅनल आहा पळय त्या चॅनलाकूच उजो लागलो. डॅमेज अशें कांय ना? डॅमेज आसा भितर, कित्याक इनडायरेक्ट डॅमेज आहा. म्हणजे स्मोका पासून जे जाल्या पळय ती स्मोक लागून सगळो आख्खो भितरलो तेजो पळय इलेक्ट्रिकली जे पळय कितें आसा प्लस स्मोक भितरलो हें जाला. किचनाचो भितरलो इंटिरियर बी सगळो काळो जाल्लो आसा. सो डॅमेज आसा तेका. कितली आसा पळय ती ओनरान सांगपाक जाय.